नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आकाशवाणी वेल्या आपल्या मन की बात कार्यावळीत वेगवेगळ्या विशयांचेर आपले विचार उक्तायले. कारगिल विजय दिसा निमतान प्रधानमंत्र्यांनी वीर सैनिकांच्या धैर्याक नमन केला आणि जवानांनी देशा खातीर दिल्ल्या बलिदानाची याद काढली. सैनिकांक तंत्रीक नदरेन सशक्त करपा खातीर सरकाराच्या यत्नांचो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या कार्यावळीत उल्लेख केला. आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। कॅच द रेन मोहिमेखाला पावसाचो दरेक थेंब वाटोवपा खातीर ही एक सामुहीक चळवळ जावपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत केले. एक पेड मां के नाम अभियानाचो प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केला. तशेंच उदकाचे जतन करपा विशीं प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत भर दिलो. आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है। बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। आयज कारगिल विजय दीस मनयतात. ह्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणे वीर हुतात्म्यांक श्रद्धांजली ओपल्या. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या एक्स माध्यमाचेर म्हणा की मातृभूंयेची रक्षा करपा खातीर आपल्या जिवाचे बलिदान दिल्ल्या वीर जवानांक आपूण आर्गां ओंपता. आमचो देश सदांच तांच्या रिणांत उरतलो अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळें. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत सोशल मिडिया माध्यमावेल्यान वीर जवानांक आर्गां ओंपल्या. देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर समर्पण दिल्ल्या सैनिकांप्रती कृतज्ञताय व्यक्त करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. भारतीय सैन्याच्या देशभक्तीची भावना फुडल्या पिळगेक उर्बा दितली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी 27व्या कारगिल विजय दिसा निमतान लडाखांतल्या द्रासांत कारगिल विजय दिवस स्मारकाचेर श्रद्धांजली ओपली. ह्या वेळार हुतात्म्यांचे घरचे लेगीत हाजीर आशिल्ले. मातृभूमीच्या रक्षणा खातीर आपले सर्वोच्च बलिदान दिवपी सगळ्या सैनिकांक देश सदांच सन्मान आणि कृतज्ञतायेन याद दवरतले अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलें. हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। संरक्षण मंत्र्यांनी जवानांच्या पराक्रमांचो उल्लेख करतना ऑपरेशन सिंदुरा वेळार भारतीय जवानांनी आतंकवाद्यांक पायाकडेन हाडिल्ले अशें तांणी मुखार म्हळें. कारगिल विजय दीस गोयात लेगीत मनयतलो.
आझाद मैदानार जाल्ल्या सुवाळ्यात हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. कारगिल विजय दीस हो फकत विजय उत्सव न्हय तर तो देशा खातीर सर्वोच्च बलिदान दिल्ल्या जवानांच्या उगडासाचो दीस आसा. भाजपा फुडारी आनी आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकार हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. नागरिकांनी जबाबदार नागरीक जावचे. प्रत्येक जण शिमेर वचून झुजपाक शकना, मात दिसपट्ट्या जिणेंत नेमांचें पालन करून आदर्श नागरीक जावंक शकता अशें कुंकळयेकार हांणी म्हळें. विजय दिवस आसा, एक मोमेंट टू सेलिब्रेट, पूण एक आमकां यादय करपाक जाय की ह्या बऱ्या सेलिब्रेटरी मोमेंटा फाटल्यान आमचे कितलेशेच सैनिकाची सुप्रीम सॅक्रिफायस आसा. 27 वर्सां फाटीं आमकां खबर आसा की पाकिस्तानान दगाबाजी करून तेन्नाच्या प्रायम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयीन जो लाहोर समझोतो सायन केल्लो ताच्या लागींच ह्या आमच्या फाटीन खंजीर खुपसून ह्यो कारगिलाच्यो ज्यो पोजिशन्स आशिल्ल्यो ताजेर कब्जो केल्लो. पूण इंडियन आर्मीन एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, तातूंत नेवीन कराची पोर्ट ब्लॉक केलो, एअर फोर्सान मारले आनी आर्मीन परत एकदा ते पोस्ट कॅप्चर केले आनी ताजे फुडें वचून आनीकय थोडेशे फुडले पोस्ट कॅप्चर केले. एक्स एनसीसी कॅडेट संघटनेन गोवा बटालियन एनसीसी आणि गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या जोड पालवान पणजे आझाद मैदानार कारगिल विजय दिसा निमतान खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली. नागरी पुरवण खात्याचे सचिव संजीव गडकर ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. धर्मेंद्र प्रधान हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्ल्या उपरांत मंत्री प्रल्हाद जोशी हांकां शिक्षण मंत्री म्हूण घोशीत केला. ह्या नव्या फावो जाल्ल्या जापसालदारके खातीर मंत्री जोशी हांणी सोशल मिडिया पोस्टावेल्यान प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले. पदभार स्विकारल्या उपरांत तांणी मंत्रालया कडेन संबंदीत वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली आनी म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर तांणी भासाभास केली. पेडण्यां कासारवर्णे हांगा गोय वैजकी महाविद्यालयाच्या फुडारपणा खाला कर्करोगाची तपासणी वाडोवपा खातीर मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनीचें उक्तावण जालें. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, डॉक्टर जगदीश काकोडकार, वैजकी अधिकारी डॉक्टर दामोदर नार्वेकार आनी हेर मानेस्तांच्या हाजेरेंत हें उक्तावण जालें. लोकांनी ह्या सुविधेचो लाव घेवचो आनी जिवीत सुधारचें अशें आमदार आर्लेकार हांणी आवाहन केलां. डॉक्टर जगदीश काकोडकार हांणी कॅन्सराची नेमान तपासणी जावची आनी बेगीन निदान करपाचें म्हत्व सांगलें. अनाहत सिंग संवसारीक कनिश्ठ स्क्वॉश वस्तादपण जिखपी पयले भारतीय चली खेळगडी थारला. शेनवारा कॅनडात जाल्ल्या निमण्या फेरयेंत तांणी इजिप्ताच्या रुखमा सलेमा हिका 3-8 फरकान हारोवन ह्या सर्तीचे वस्तादपण जिखले. तिच्या ह्या यशाचेर देशान खोस उक्तायल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींतल्यान अनाहत सिंग हांणी मेळयल्ल्या यशा खातीर ताका परबी भेटयल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.